दहीन भारत. आय लव्ह माय मम्मा. आणि आय लव्ह माय कंट्री कोण म्हणटलो? आय लव्ह माय कंट्री. पहिली आय लव्ह माय मम्मा, मागीर आय लव्ह माय कंट्री. सारके? व्हेरी गुड. आयज देश स्वतंत्र जावन 80 वर्सां पुराय जालेली आसा. सध्या प्रत्येक स्वतंत्र नागरिकाची नैतीक जबाबदारी कितें आसा देशा खातीर हाची प्रतिक्रिया जाणून घेवपा खातीर ह्या स्वतंत्र दिनाच्या फाटभुंयेर आमी एक पणजेंत फेरफटको मारया. सध्या विकसीत गोंय तशेंच विकसीत भारत जावपाच्या मार्गार देश पावलां मारीत आसा. मात्र प्रत्येकाची जबाबदारी एक आसता देशा खातीर, देश कसो फुडें व्हरचो म्हणून तांचे कितें कल्पना आसा, तांचें कितें योगदान आसा, तेंच्यो कितें जबाबदारी आसा हें सगळें जाणून घेवपा खातीर एक पणजेन आमी पासय मारुया. सध्या पोन्न्या सचिवालया कडेन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान झेंडावंदन केलेलें आसा. मात्र ज्या ज्या नागरिकांनी स्वतंत्र दिन मनयलो तांच्यो प्रतिक्रिया आमी रोखडेच आतां जाणून घेतले. चला. तर आमच्या बरोबर आसा मळ्यातले एक नागरीक जितेंद्र उसकयकर. ओके, चेतन चोडणकर. सो आयज आमच्या भारत देशाक स्वतंत्र जावन एक सुमार 80 वर्सां पुराय जालेली आसा. आयज देश विकसीत जावपाच्या मार्गार आसा. मात्र हे सगळें आसतना आमी एज अ नागरीक आमी देशा खातीर कितें योगदान दिवप अशें गरजेचें आसा अशें तुमच्या नजरेन तुमकां दिसता? म्हाज्या नजरेन दिसता की सगळ्यांनी देशा खातीर झोटोंक जाय आनी बरें करूंक जाय. गव्हर्मेंटाक दोश दिवन फायदो ना, उपयोग ना न्हू कांय. त्या खातीर सगळ्यांनी एकटे जावन सगळ्यांनी देश सगळे साफ सफाई सगळें करूंक जाय. स्वच्छता राखप म्हत्वाचें आसा. स्वच्छता ते राखूंकूच जाय न्हू, ते आपापल्याचेर आहा न्हू सगळे. फक्त सरकाराक दोश दिलो म्हणून जायना. दिलो म्हणून कांय जायना, कित्याक सांग पळय सरकार येत आसता न्हू, कोण ना कोण आयज ना येता, चेंज जायत आसता. एज अ नागरीक, भारताचे नागरीक म्हणून आमची मातशी जबाबदारी आसता, कर्तव्य आसता की स्वच्छता नितळसाण राखप ही आमची गरजेची आसा. तुम्ही कितें काम करता? आमी दुबय आसताले एअरपोर्टाचेर. दुबय आसताले म्हणजे तुमकां भायल्या देशाचो एक्सपिरियन्स आसा. म्हणजे दुबय इज व्हेरी गुड कंट्री, बरी एकदम साफ सफाई क्लीन सारकी. तशेंच हांगाय बी जावंक जाय. सगळे आमच्या गोंयकारांनी जावं भायले सगळे इंडियन लोकांनी सगळ्यांनी साफ सफाई दवरूंक जाय. हे म्हाजें सगळें हे कर्तव्य. आयज बाब जितेंद्र हे भायल्या देशांत नोकरी करून येयला आनी तेजे वयल्यान हो एक म्हत्वाचो संदेश आयज आमकां आयकुपाक मेळटा की प्रत्येक नागरिकाची एक ही जबाबदारी आसा की आपलो देश कसो फुडें व्हरपा खातीर एक इंडिविज्युअल जबाबदारी आपणे कशी पाळची ती. खूब बरो संदेश दिलो. तुजें नांव कितें? चेतन न्ही? चेतन चोडणकर. तुजें कितें एज अ नागरीक, एज अ यूथ म्हणून तुका कितें दिसता आपली जबाबदारी कितें देशा खातीर? आपली जबाबदारी म्हटल्यार आमी ऑनेस्टी मेंटेन करपाक जाय सगळ्यान पयलीं. बिकॉज कशें आसा आयच्या काळान ह्या गजालीची खूब कमी आसा, बरोबर. आनी जाता तितके स्वताच्या पांयार उबे रावन लोकांक बाबा आपूण एक बरो वेव्हार करून बिजनस करून आनी आपल्या खुबश्या लोकांक नोकऱ्यो दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. अशें हय. स्वावलंबी जाता आसतना आपणें दुसऱ्यांची जबाबदारी घेवन प्रत्येकाक फुडें काडून फुडें व्हरचें. तूं कितें करता? हांव बिजनस करता. हांव इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर. बिजनस दुसऱ्यांकूय नोकरी दिवपाची तूं अशी ताक दवरता. बरोबर. खूब बरे विचार आसा. तुमकां कितें सांगपाचें आसा? आई एम फ्रॉम एक्चुअली कर्नाटक से, मैं बेंगलुरु से बिलोंग करता हूँ. यंगस्टर्स के बारे में पूछ रहे थे. हर व्यक्ति देश को शिकायत करने से बेहतरीन हम लोग हमारी जिम्मेदारी उठा के हमारे देश के लिए हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा. कि बोले तो सिर्फ जिम्मेदारी है हमारी पॉलिटिशियंस या हमारी चीफ मिनिस्टर हमारी प्राइम मिनिस्टर का नहीं रहेगा, हर नागरिक का रहेगा. इस देश सुधारने का, इस देश का बदलाव लाने का. हमारे परिवार के अंदर बदलाव आता है, इस देश को भी वो परिणाम होता है. इस सोच के साथ सारे लोग सोचे तो अच्छा रहेगा. थैंक्स सो मच. आपका नाम क्या है? राजू जंगम शेट्टी. राजू शेट्टी. बहुत अच्छा संदेश दिया है. फक्त कंप्लेंट करून फावो जायना म्हणटा की आपणे फुडाकार करून तितून दुरुस्ती करून त्यो त्रुटी मुखार हाडप आनी आपणे स्वता पावल उबारप गरजेचें आसा. सारकें? बरोबर, सारकें. आनी लोकांनी कितें आपआपले विचार मांडचे आनी फुडें वयचे. दुसरे कितें सांगता तितून वयपाचें ना. बरोबर आसा न्हू. लोक म्हणटाले अशें तशें सरकार हे सरकार तशें आपूण विचार करून कांय उपयोग ना तेजो. स्वतंत्र नागरीक म्हणून आपली जबाबदारी आसा. खूब बरो मेसेज दिलो तुमचो. खूब खूब थँक्यू, धन्यवाद. आमच्या बरोबर कस्तुरबा हायस्कूलातले भुरगे आसा. नाम क्या है तुम्हारा? मयलारी नायक. देश आज स्वतंत्र होके 80 साल पूरा हो गया है, तो देश को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? सर, सब देश का लोग ये बोलते हैं कि भारत बहुत गंदा है, बहुत कचरा है. हमारा देश को हम लोग क्लीन रखना चाहिए. दूसरे देश का लोग से और कुछ बोलने का नहीं आना चाहिए मुंह में. देश के लिए क्या तुम संदेश देना चाहते हो? देश में क्या होना चाहिए युवा के लिए, आपके नए जनरेशन के लिए? स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं आप? हाँ. स्पोर्ट में तरक्की होना चाहिए. हाँ, देश आगे बढ़ रहा है. नहीं, अभी बढ़ता है. अभी हम लोग बढ़ाएगा तो बढ़ेगा. क्रिकेट में. क्रिकेट में आप लोग बढ़ेगा. हाँ. स्पोर्ट में दिलचस्पी है आपका? हाँ है.
स्पोर्ट में आप देश को आगे लेके जाओगे? हाँ जाकर कौन सा खेल खेलते हो आप? मैं कबड्डी क्रिकेट। कबड्डी भी खेलते हो? हाँ क्रिकेट में तो है आगे, अभी कौन सा स्पोर्ट में जाना है? फुटबॉल। सब लोग क्रिकेट क्रिकेट बोल के मरते हैं। दूसरा गेम हमारा भारत का हॉकी बोल के गेम है, कौन भी मुंह ऐसा ये भी देखता भी नहीं है। सो सब गेम खेलना चाहिए। सब लोग क्रिकेट क्रिकेट बोल के मरता है। तो सिर्फ क्रिकेट को बढ़ावा नहीं देते, हॉकी को भी देना है, देश का हमारा खेल है। देश का गेम है जो उसको हमारा देश का कौन भी फॉलो भी नहीं करता है। हे बहुत बडे विचार तेंच्यांनी सांगलेले आसा. आमच्या हॉकी स्पोर्ट्साक सुद्दां फुडें काडपाची गरज आसा अशें आमच्या ह्या फुडच्या पिळगेन देशाच्या युवा पिळगेन सांगिल्लें आसा. ओके, हेडगेवाराची आमच्या बरोबर स्टुडंट्स आसा काय विद्यार्थी. तनिष्का बाय जे 8वेक शिकता. आयज देशाक स्वतंत्र जावन 80 वर्सां पूर्ण जालेली आसा. तुमचे फुडले देशा खातीर विचार कितें आसतले अशें तुका दिसता? इफ आतां परत कितें अशें वॉर बीन जालें जाल्यार आमी सगळे जाणां प्रोटेक्ट करूं शकता. आमकां पयलींचे लायक अशें आमकां शिकला न्हू आमी कितें कितें केल्लें तेंच्यांनी तें आमी करूं शकता. लायक वरा बद्दल बीन इतके व्हडलो दृश्टिकोन तुमी दवरनाका. म्हणजे साद्या साद्या गजाली वयल्यान तुमी हात घातलेलो खूब म्हणजे एक कचरा निवारण जावन म्हणजे स्वच्छता राखप हाजे वयल्यान सुद्दां देश खूब फुडें पावपाक शकता. हाजेर तुका कितें दिसता? टॅक्नोलॉजीज बीन करूं शकता आनी भुरगीं शिकून फुडें लायक अशें कितें गरिबांची मदतूय करूं शकता. सो टॅक्नोलॉजीच्या माध्यमांतल्यान स्वच्छता राखूया. हय. तुमकां कितें दिसता? काय मिन्स अशें करप्शन बी मातशें कमी जावंक जाय. करप्शन कमी हय ओके. ह्या करप्शना खातीर देश खंय तरी फाटीं ओडल्या वता. हय. तुका कितें म्हणपाक जाय? भारत आमचो खूपच हे जाला जाता डेवलप जाता पळयता आमी आनी आमच्या शिक्षणाक बरें तें आमच्या फ्युचरा खातीर बरें तें. सो आमी हॅप्पी आसा. सो तेच आमी भुरगीं फुडें अशीं करतलीं, फुडें आनीक डेवलप करतलीं, आमचो भारत आनीक डेवलप जातलो अशीच इच्छा. फक्त डेवलपमेंटूच आनी नेचर सांबाळटलें कितें करपाक? हय तेंय करता आमी. तेंय आमकां जाता आमचे कितें कितें स्किम्स वगैरे ते सगळे शिकयतात न्हू आमकां. सो तेंय जातलेच. सो आतां गोंय सामकें विकसीत जाता, डेवलप जायत चल्ला. हाचेर तुमकां कितें दिसता? गोंयचे निसर्ग सांबाळप म्हत्वाचें आसा काय फक्त डेवलपमेंट गरजेचें आसा? निसर्ग सांबाळप म्हत्वाचें आसा, तशेंच डेवलपमेंटूय म्हत्वाचें आसा. सो निसर्गाक घेवन आमी डेवलपमेंट केलें जाल्यारूच. बेस्ट आन्सर दिलें. तुका कितें दिसता गो? सेम. हय. निसर्ग आवडटा तुका? हय खूब. निसर्गान कितें कितें गजाली आवडटा? अशें ग्रीनरी, वॉटरफॉल्स, मागीर एनिमल्सूय आवडटा जे रावता भितर. जैवविविधता बायोडायवर्सिटी सांबाळपाची गरज आसा. चल्या भुरग्यांक कितें दिसता रे? हांवें ना सेम ताणें सांगलें तें. ताणें सांगलें तें कितें जावचें कशें दिसता तुका देशा खातीर फुडें? डेवलपमेंट. करियर कितून घडोवचें आनी देशा खातीर योगदान कितें दिवचें अशें दिसता तुका? डेवलपमेंट. डेवलपमेंट, इंजिनियर जावचो कसो दिसता? हय. ओके. आनी मागीर नेचर सांबाळटलो मरे आमचो? हय फक्त डेवलपमेंटूच करीत वयतलो रे? हय सांबाळटलो. सांबाळटलो मरे? बरें, हो इंजिनियर जालो आनी नेचराची काळजी घेतलो. तुका कितें दिसता रे? आतां आमी नेचर सुद्दां सांबाळपाक जाय पण डेवलपमेंट सुद्दां इक्वली इम्पॉर्टंट आसा. सो आमी एक कितें असो आयडिया करपाक जाय जितून नेचर सुद्दां सेव जाता आनी डेवलपमेंट सुद्दां जाता. म्हणजे अशी कितें तरी युक्ती काडपाची गरज आसा. म्हणजे नेचर सांबाळून डेवलपमेंट करप. ओके. म्हणजे त्या मनशाक पितलो जाल्यार उदक खूब गरजेचें. फक्त डेवलपमेंटूच करीत गेलो, लोकवस्तीच वाडयत गेलो जाल्यार उदक खंय पावतलें, बाकीच्यो मूलभूत गजाली कश्यो पावतल्यो हाचोय विचार करप खूब म्हत्वाचो आसा. सो हांव टायकांडोय खेळटा, जिमनॅस्टिकूय करता. सो म्हाका अशें जाय की हांव देशा खातीर गोल्ड मॅडल हाडचें खूब आनी म्हज्या देशाक खूब लायक अशें मोटिवेटूय करपाचें आनी गरिबांची हेल्प करपाची अशी दिसता. आयज 80व्या स्वातंत्र्य दिना बद्दल तुमी आयज बरी हांगासर न्हेसोन आयिल्ली आसा, स्वातंत्र्य दीस मनयल्लो आसा. तुमचें विजन कितें आसा एज अ युवा? म्हाका दिसता आयचो दीस खूब बरो आसलो आनी लायक स्पोर्ट्सा खातीर वाडोवपाक लायक युथाचे खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज वाडोवपाक आमकां आनी दुसरे स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट करपाक जाय. आमी फक्त क्रिकेट आनी फुटबॉल हेच घेवन बसतात. बाकी सगळे कोण खेळटलो? सो हॉकी आसा जे आमची नॅशनल गेम, पूण आमी कितें करता? क्रिकेट पळयता. ओके, पूण पळयात तुमी, पूण हॉकी सुद्दां मातशें सपोर्ट करात न्हू. हॉकीची टिमा बीन लोकांक खबर ना अजून. सो दुसरी बीन स्पोर्ट्सांनी पार्टिसिपेट करपाक जाय. सो दुसरे युथांक ऑपॉर्च्युनिटीज गावता. तुका क्रिकेट आवडना तर? ना. हॉकी आवडटा? खंयची गेम खेळटा आतां तूं? म्हाका एक्चुली स्पोर्ट्स हांव चड खेळना, बट लायक हांव जस्ट म्हणटा बिकॉज सगळे जाणां म्हणटा की हांव क्रिकेटूच खेळटा. तूं कोणाकूय विचारलें ती म्हणटा क्रिकेट खेळटा ती आनी खंयचेच स्पोर्ट खेळना. सो
इंडिया इज लायक यू नो द हॉकी इज आर नॅशनल गेम सो आमी पूण हॉकी घेवन बसना आमी घेवन बसता क्रिकेटाक सो आमी दुसरी स्पोर्ट्सा तितून पार्टिसिपेट करपाक जाय हय भुरग्यांक एनकरेज करपाक जाय. तुका कितें दिसता? म्हाका खूब बरें दिसता लायक आज आमी सगळीं हांगा आयलीं यू नो फॉर द पार्टिसिपेट्स आनी म्हाका खूब मजा आयली लायक यू नो हांगा रेसाक बीन हय. खंयचें स्कूल तुमचें? आर लेडी ऑफ द रोजरी हायस्कूल. परतून एकदां भुरग्यांनी असोच मेसेज दिलेलो आसा की फक्त क्रिकेट किंवा फुटबॉला फाटल्यान न धांवता आमची नॅशनल जी गेम आहा हॉकी तेका सुद्दां फुडाकार दिवचो तेका सुद्दां एक बढावा दिवचो अशी तांच्यांनी युथांनी मागणी केलेली आसा. आयज देशाक स्वतंत्र जावन 80 वर्सां पुराय जालेली आसा. फक्त आमी कागाळ किंवा कंप्लेंट करिनासतना आमी एज अ इंडिविज्युअल स्वतंत्र नागरीक म्हणून देशा खातीर आपलें कितें योगदान आसचें अशें तुमकां दिसता? म्हणजे आमी जेन्ना आयज 80 वर्सां पुराय जातकीर सुद्दां भायल्या देशांक पळयता नितळसाण मेंटेन करतात मागीर तेंचे रुल्स रेग्युलेशन बरें मेंटेन आसता. आयज आमचो देश कित्या खातीर फाटीं उरता अशें तुमकां दिसता? तुम्हीच म्हटलें रुल्स रेग्युलेशन्स करिनात फॉलो लायक फॉर एग्जाम्पल आतां आमी डेलीच्या डेली ट्रॅव्हलिंग करतात ओके झेब्रा क्रॉसींग आसात सिग्नल आसात पूण थोडे लोक मेंटेन करिनात ते रेड सिग्नल आसल्यार सुद्दां दे गो ऑन द झेब्रा लायन एंड दे वेट मागीर लोकांक क्रॉस करूंक मेळना सो थंयसर समज बारीक बारीक गोश्टी सुद्दां काळजी घेत आनी फॉलो करीत देन वी कॅन बी अ बेटर प्लेस म्हणटात तशें. जेन्ना आमी म्हणटा की हांगा कायदे भंग जाले त्याचे म्हणजे स्वतंत्र आपणे पयलीं कायद्याचें पालन करप गरजेचें आसा अशें तुमकां दिसता आनी तुमकां कितें दिसता आनी कितें गजाली आसा ज्यो देशाक फुडें व्हरपाक शकता? तशेंच सांगलें की रुल्स पयलीं सारके पाळपाक जाय ओके रुल्स एंड रेग्युलेशन्स पाळपाक जाय आमी स्वता पयलीं ते येवजण करूंक जाय सो असल्यानीच एक ल्हान ल्हान स्टेप म्हणटा तशें घेवनूच आमी फुडें सरतलीं न्ही आनी लोकांकूय फुडें घेवन वयतलीं. तुमी कितें करता हरशीं? आय हॅव जस्ट कंप्लिटेड माय बीटेक. येस. तुमी मॅडम? तुमी गव्हर्मेंट सर्वंटूच. गव्हर्मेंट सुद्दां सातत्यान कितें कितें उपक्रम राबयत आसता पूण नागरिकांनी कितें काळजी घेवची आपली देशाक फुडें काडपाक किंवा तेंचें योगदान कितें आसा? ॲक्च्युली योगदान म्हटलें जाल्यार दोगांयचें इक्वलूच आसा जर नागरीक जावं गव्हर्मेंट कोणूय सगळ्यांनी जर आपलें काम जें आसा तें सातत्यान आनी सारकें शिस्तीन जर करीत जाल्यार देश फुडें पावतलोच. त्या बद्दल आनी सगळ्यांक आतां जागृताय आसा कितें घडटा कितें घडपाचें आसा सगळें खबर आसता सगळ्यांक सांगपाक बट तें इंडिविज्युअलाचें आपलें कर्तव्य आसा तें आपूण फॉलो करपाक जाय जाल्यार देश हो तरक्की ऑलवेज म्हणजे करताय बी आनी करतलोय बी. ते आपले स्वताचेरूय आसा तुका जर तुजें बरें कितें दिसता जाल्यार तुवें तें दुसऱ्याकूय सांगपाचें बरें दिवपाचें. सरकार आनी सामान्य नागरीक हांचे मदीं एक देवाण घेवाण ही आसता सतत. हय आसतातूच ना न्ही. सो गव्हर्मेंट सर्वंट आसा पळय तेणें आपले रुल्स एंड रेग्युलेशन जावं कितें आसा तुज्या कामा बद्दल ते तुवेंनूय तूं सारकें दवरपाक जाय एज वेल एज नागरीक प्रत्येक सामान्य मनीस आसा तेणेंनी जर सारकें आपले रुल्स एंड रेग्युलेशन जावं कितें तुका कितें जाय जर फॅसिलिटी मेळना कितें बऱ्या भशेन जर एकमेका कडेन जर केलें जाल्यार ऑटोमॅटिकली सॉल्वूय जाता कांय व्हडलो इशू जायना बट इशू करपाक जाय तो इनिशिएटीव घेवपाक जाय. स्वता पयलीं तुवें एक प्रॉपर हितूर करपाक जाय स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार इट वील गो इन अ गुड वे. थँक्यू. देश की उन्नति के लिए सबसे पहले तो जिस पे आजकल बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन सिस्टम आई थिंक सबसे पहले तो उसी को ठीक करना चाहिए ताकि ये जो प्रोटेस्ट और ये हमारी ऐसी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा ऐसे है कि गुस्से में है उनको शांत करने के लिए शायद उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और जेनजिंग का सुनना चाहिए. हाँ जेनजी का सुनना मतलब सुनना ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ उन्हीं को सुनो बट हाँ मतलब वो लोग गलत नहीं कहते हैं मतलब ऐसा लगता है ना कि सारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ऐसे क्या बोलते हैं यार. अभी आप किस चीज़ के लिए गोवा में आए हैं? अभी मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं वैसे हमारा प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. और मैडम आप? सर हम भी सेम प्रोजेक्ट्स आए हैं. आपका क्या एक मैसेज रहेगा अभी विकसित भारत बनने जा रहा है? सर हमारा ये रहेगा कि हम लोग सब नॉट जस्ट द यूथ वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड टुगेदर टू मेक अ डिफरेंस एंड टुडे वी ऑल आर टुगेदर हियर एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ यूथ हियर सो together I think when we are running for the Independence Day so I think yeah that matters and I've seen a lot of youth and as well a lot of old people who are running together so yeah and I think together we can make a difference. आयज स्वतंत्र दिसा निमतान तुमचो एक फ्रीडम रन हांगासर दवरिल्लो आयज तुमकां वर्सां कितली? हांव 60 years old. तरी तुमी धांवले. सो कितें हे फिटनेसाचो राज?
ना डेली प्रॅक्टीस करता डेली फिटनेस. आयज स्वतंत्र भारता खातीर आयज 80 वर्सां पूर्ण जाल्या, तेच्या खातीर तुमचो मेसेज कितें आसा, योगदान कितें आसचें ह्या युवा पिळगेचें? युवा पिढीक स्टे फिट. इफ यू प्रॅक्टीस डेली यू विल बी थिंग लायक फिट. नो नीड ऑफ दिस थिंग. म्हणजे आपली भलायकी सांबाळप हे पयलें. हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ सारकें जाता तूं जाल्यार सारको ना काय करत. हेल्थ इज अ वेल्थ. म्हणजे तुजें हेल्थ बरें आसा तूं सगळे खंयच्यो गजाली अचीव करपाक शकता. एज इज जस्ट अ नंबर. ओके, बेस्ट मेसेज दिला तुमी. तुमी आतां एवरी इयर हांगासर एवरी इयर आय रन इंडिपेंडंट. हरशीं कितें करता? हां आय एम अ फुटबॉल रेफरी. ओके, फुटबॉल रेफरी. आनी फुटबॉला खातीर तुमचें कितें दृश्टिकोन आहा देशा खातीर सद्या? आतां फुटबॉल पुजा ना तूं कित्याक ती एका चर्चील ब्रदर्सांक ते FC हे मेळ्ळा मरे. ISL तांकां आतां तेंच्यान ते भायर पडलेले न्हू. आतां हेंच्या खातीर तांकां चान्स पडलो. जमशेदपुराची टीम तेणी घेतली. आतां कितें लोकल प्लेयरांक बीन फुडाकार बरो आहा अशें? चान्स आहा न्हू. आतां चर्चील टीम म्हणजे आतां गोंयची आमची गोवन होम टीम न्हू. आतां गोंयची टीम नाल्यार FC गोवा एक आसली. भवितव्य बरें दिसता तुका फुटबॉलाचें? आतां चर्चील येयलो म्हणून मातशें कितें तरी गोवन आमची ओन गोवन टीम. थँक्यू. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव यशवंत परब. आमच्या बरोबर आसात गोंयचो फामाद फिशरमॅन पेले. आयज तांचो भोवमान केलेलो आसा. 27 जाणांक फिशरमॅनांक ताणें वाटयले, ताच्या खातीर आयज सरकारा वतीन तांचो फेलिसिटेशन जालेलें आसा. पेले बाब, तुका कशें दिसता? पयले सुवातेक सगळे गोंयच्या लोकांक हांव विश करतां हॅपी इंडिपेंडंट डे. हो आमचो एक खुशालकायाचो दीस. दुसरें आमचे गोंयचे गव्हर्मेंटाक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक म्हजे सगळे सपोर्टरांक आनीक म्हजे बरे मागप्याक आनी आमचे गोंयच्या लोकांक हो म्हाका हांवें 27 फिशरमॅनाक सेव केल्ले आसात. रातचे तुफानाक देडाक वचोन रातचे देडाक 1:30 मॉर्निंग. आनीक तेन्ना दोयरो राफ आसलेलो, व्हडलें तुफान आसलेलें. देवाचे ताळेन मागोन म्हजे बायलेन म्हाका एक बरी शाबासकी आनीक येवकार दिलो, तूं वच आमी तुका मागण्यांक घातली म्हणून. आनी म्हजी दोनी धाकटीं भुरग्यांचेर हांवें हात दवरलो, तुमी बी मागात म्हणून. सगळे 27 फिशरमॅन हांवें जेचकी घेवन सगल्यांक साल्वार केले. फकत 27 फिशरमॅन न्हय जाल्यार तेंच्या फॅमिलीचो ब्लेसिंग सुद्दां तुज्या फाटल्यान आसतलो. आनी तूं दर फावटी एक लोकांक बरो उपदेश दिता. आयज एक 80 वर्सां स्वतंत्र जालेले आसा, भारताक स्वतंत्र मेळ्ळेलें आसा. एक नागरीक ह्या नात्यान आमकां कितें जबाबदारी आमी हे पार पाडूंक जाय देशा खातीर अशें तुमकां दिसता? फक्त आमी सरकाराक दोश दिवन फायदो ना. एक इंडिविज्युअल म्हणजे आमी पळयता भायल्या देशांनी सुद्दां नितळसाण आसता, ते बरें मेंटेनन्स लागता. आमच्या देशान फुडें सरपाक कितें करचें पडटलें? हांव हे गव्हर्मेंटाक सांगता, हें इतलें प्लास्टीक रस्त्याचेर उडयतात, मागीर सगळे कडेन प्रॉब्लेम जाता, ती सॉल्व करपाची गरज आसा म्हणून. आनीक आमचें गोंय इज सुंदर. देवाचे कृपेन आमकां दोंगर आसात, आमकां बरें उदो आसा, शेतां बाटां आसात, आनीक बरो दोयरो आसात. आमचें लँड दुखून बरो फ्लॅट आसा. हांव दुसऱ्या गांवांक जायती पाटी भोंवून येयलां. तो गांव हे भाशेन आसना. आमचें गोंय देवान सगळें ब्लेस केलां. आमचे गोंयच्या लोकांक आमची बाटां इंकपाची बंद करूंक जाय आनी गोंयच्या लोकांक पयलो प्रेफरन्स दिवपाक जाय. आमचे सावथ गोवाक जायते लोकांक हांव वालोर दितां. चड सावथ गोवा एक नितळसाण म्हणून लोक पळयता, शांतीकायेचो एक. आनीक आमी कितले प्रोजेक्ट बी येयल्या पयले बंद करतात. सो अशें करून आमचो सावथ गोवा युनायटेड आसा. आनीक हांव सगळे पाटी म्हजे व्हिडियोचेर म्हणटा, म्हजे नॉर्थ गोवाक जायते फ्रेंड्स आसात, फॅमिली आसात, तेय बी म्हणटात आमी बी करपाक आतां रेडी आसा म्हूण देवा कडेन मागता. आमचें गोंय आसा तशें सुंदर दवरल्यार पुरो म्हणून मागता. तुका परतून एक फावट सरकारा वचून फेलिसिटेट केल्या बद्दल खूब खूब परबी. म्हाका सरकारान बाय दाखय गो ती सरकारान म्हाका 50,000ची चॅकूय बी दिल्या. ओके, हेचय म्हणजे सरकारान पेले बाबाचो बऱ्या पैकी भोवमान केलेलो आसा. फेलिसिटेट करून तांकां 50,000चो चॅक दिलेलो आसा. ही खरीच ताका पोस्ट पावती आसा जेणे 27 जाणांचो जीव वाटयलो. त्याच बरोबर तांची फॅमिलीक सुद्दां एक व्हडलो सपोर्ट मेळ्ळो पेले बाबा कडल्यान. ही म्हाका 50,000 चॅक दिलो आसा. पूण ही हांव आमचे धाकटे भुरग्यांक जे इस्कॉल आसा माय पायना आनी ती चॅरिटीक हांव ही दितलो. कित्याक देवान म्हाका येदो दोयरो दिलो आसा, कोश्ट कोर आनी जिये म्हूण. सो ही म्हजी चॅक
हुंचेय जालाक एक इस्कुलाक माय पाय नासलेल्या इस्कुलाक हांव दितलो आनी केले बाबान एक म्हत्वाचो ही घोशणा केलेली आसा सरकारा वतीन मेळिल्ले 50,000 तो भुरग्यांक डोनेट करपाचो आसा चॅरिटीक एक बरो निभोवपाचो आसा अशा तरेन देवान आपल्याक खूब बरे हे दिलेले आसा आनी तो सदांच म्हणटा एवरी डे इज इट्स अ गुड डे लायफ इज ब्युटिफूल इन गोवा. थँक्यू वेरी बाब. तर टीबी मुक्त पंचायत हाच्या खातीर रेवराची सरपंच हाचो भोवमान हांगासर केलेलो आसा. आयज देशाक स्वतंत्र जावन 80 वर्सां पुराय जालेल्या निमतान तुमचो कितें मॅसेज आसतलो एक स्वतंत्र नागरिकाक की कशा तरेन आमी देशा खातीर वावुरचें म्हणून? स्वतंत्र नागरीक हेजे आयज पयली 15 ऑगस्ट 1947 स्वतंत्र जावन आमच्या हाली स्वाधीन केल्लो हा भारत आनी आमी तो जपपाक जाय. कित्याक आमी खुबशी पळयता की आमचो भारतान स्वच्छता राखपाक लागून खूब सगल्या कडेन वयता थंयसर आमी भरपूरशे काम पंचायती मार्फत जावं डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जावं मोहीम आसतातूच तेन्ना आमचो सुरक्षीत ठेवपाक लागून स्वच्छता ही पयली जाय आनी आमचे जे भुरगीं आसात जे जाणटे आहा तेंची भलायकी दवरपाक लागून आमी हातभार लावपाक जाय. आतां भुरगे कितें आसतात भुरगे आयकनात म्हणून आवय बापायन तेंचेर खूब हें करपाचो कंट्रोल घेवपाचो खंय वयता कित्याक वयता कसलें काम आसा तुजें कित्याक आसा तें तेंच्यांनी हें करपाचें आवय बापायन आनी जास्तशें कितें आसता आमी कितें करता की इस्कॉलाचेर घालता टिचरींचेर घालता आमच्या तें एक्चुली आमचें कर्तव्य आमचें आवय बापायचें कर्तव्य. म्हणजे देश घडयतलो जाल्यार आपल्या भुरग्याक पयलीं बरे संस्कार दिवन बरो घडप गरजेचें आसा ना की फक्त शिक्षकांक दोश दिले किंवा भायल्यांक दोश दिले आपणें तांची बुनयाद घटमूट करप संस्कारांतल्यान हे खूब मोलादीक विचार तांच्यांनी मांडलेले आसा. खूब खूब थँक्यू. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव युवान. आनी तूं कोण जाला स्वतंत्र सैनीक? हय. मागीर देशा खातीर कितें मॅसेज दिवपाक सोदता तूं? जय भारत. आय लव माय मम्मा. आणि आय लव माय कंट्री कोण म्हणटलो? आय लव माय कंट्री. पयलीं आय लव माय मम्मा मागीर आय लव माय कंट्री. सारकें? व्हेरी गुड. पळय पळय कॅमेराक पळय. जय गोमंतक म्हण. जय गोमंतक. जय गोमंतक. जय गोमंतक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव गौरीश परब बामणकर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.